दोन उतरां आमच्या MLA क्रूज सिल्वा हांचे तोंडींतल्यान आयकुया. सगळ्यांना देव बरी सांग जावन येता. आयचो दिसाचो चीफ गेस्ट प्रोफेसर वाघ, डॉक्टर एडवोकेट ट्राव्हिस, प्रोफेसर फादर बॉलमॅक्स, आमचो कलीग एडवोकेट कार्लोस कॅनेडी आनी ताचे सगळे सांगाती. हांव चड उलयना पूण एकूच सांगता, एक इन्सिडंट सांगता. जेन्ना हांव कॉलेजी आहलो, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फायनल इयर करतालो, आनी तेन्ना लास्ट इयराक आमी एक टूर केलें आनी एक सावथ इंडिया भोंवपाक सगळे क्लासीक. भोंवता भोंवता एक दीस आमी हैदराबाद पावले, चामिनार कितें मार्केट आहा थंय. आनी सगळे कॉलेजीचे सगळे भुरगे हॉटेलांनी सगळे भितर सरले आनी सांजचो एक टायम आयलो की कसल्या बाजारांत भोंवया म्हूण. आनी सगळे भुरगे डिफरंट सायडींनी गेले. आनी भोंवता भोंवता एक थिंगसर आमच्या स्टुडंटा बरोबर एक दादलो येयलो आनी विचारपाक लागलो, तुमी गोंयसून येयले? कित्याक ही भुरगीं आमची सगळीं कोंकणी उलयताली थिंगा. ते कोंकणी उलयता ते ताणें आयकलें, तो ताजे मुखार येयलो. आतां हुशार जालो ते कोण कोंकणी उलयता ती गोंयकार म्हणून. आनी तो धाडलो लागलो आमचो काणकोणचो आनी हैदराबाद सावथ हैदराबादाचो हॉटेल एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आहलो. तो इतलो हुशार जालो आनी आमकां आपयलें सांजचे रातचे सगळें जेवण ते हॉटेलांत आपयलें, सगळें जेवण दिलें. हें कित्याक जालें? फकत कोंकणी लागून. कोंकणी लागून ताणें आयकिलें आनी गोंयकार म्हणून ताणें मानलें आनी खंय हुशार जालो. आनी थोडो बारीकसो प्रोग्राम म्हणटकीर तुमी फकत कोंकणी कांतार म्हणून वाजलो. आमच्या कॉलेजीचे भुरगे जाण ते व्हडले कांतार दिसा आसो न्हय, पूण तरी जाणा ते भाशेन म्हणले प्रोग्राम केले आनी येयले. सो हांव फकत सांगूंक सोदतां की कोंकणी आमची आयडेंटिटी. खूंय गेलो जाल्यार कोंकणी उलयलो जाल्यार हो गोंयकार म्हणून कळटलो. जेन्ना आमचें रेजोल्युशन हाडलें तेन्ना थोडें उलयता स्पिकरान सांगलें म्हाका फकत एक मिनीट उलय आनी काबार कर. सो तेन्ना फकत एक एग्जाम्पल दिलें. म्हगे चेडूं आहा म्हूण 4 वर्सांचें, 4th स्टँडर्ड आहा. आनी ते जेन्ना कोंकणी हिंदी बूक येता ताका ते हिंदी येता, तें शिकपा वचना, ह्या सब्जेक्ट एक वता पूण कोंकणी देवनागरी तें वाचपा वचना. पूण जेन्ना आमचें मिसाचें रिडींग आसता तें करता. सो तेन्ना म्हणजे चेडवांनी हाका अजून डिसिजन घेयलें, येता पावल म्हणटा हांव फ्रेंच ना कितें घेतलें, कोंकणी शिकपा ना. जरी तर ही कोंकणी रोमी आयली जाल्यार स्कॉलांनी शिकपाक म्हाका दिसता भुरगीं फाटीं सरपा न्हय. आनी ही कोंकणी लिपी आमची रोमी स्क्रिप्टांनी वयर उरतली. आतां फादरांनी सांगलां आमी खंयचे लँग्वेजचे ना म्हूण खंयचे स्क्रिप्टाचेर आमी एगेन्स्ट न्हय. आमकां कोंकणी सांबाळपाक जाय आनी कोंकणी 5 स्क्रिप्टान आहात जाल्यार आमची कोंकणी रोमी स्क्रिप्ट आमचो कायदो ती सांबाळपाची. आनी जरी तर ही आमची आयडेंटिटी उरता जाल्यार म्हाका आमी सगळे मुखार एकवटान सांगलां ते आमी सगळे एकवटान या आनी आमकां एक चान्स आहा कित्याक NEP लागून एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आहा. NEP आमकां एक फ्रिडम दिल्लो आहा, आमकां जाय ते स्क्रिप्टीन आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक. सो ह्या मुखार आमी मुवमेंट व्हरया आनी दोतोरान सांगलां ते प्रपोजल घालया, तेजेर विचार करया आनी जाता ते भाशेन हे कोंकणी लिपी आमी सांबाळया. थँक्यू. देव बरें करूं.